मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आताची अजित भट्टाने एक वाक्य सांगलंय की स्पोर्ट्सांतू आणि धार्मिकांतू हेरवट्टाच्या गलाट चवरुपता आशिल्लो म्हणून आज एक मस्त व्हड गलाट करून घाले तुम्ही आमकां गोत्तू ना की इतले लोक जमताले इतले लोकांनी असले उत्साह पळोवचे मिळताले आमी वैकेची खंडीत आमी अपेक्षा केले नाशिल्ले अपेक्षा किंता चड आज हांगा पळोवचेक मेळ्ळे। दुसरेच कसन की म्हळ्यार आताची शेषगिरी शानभागान तांकां प्रास्ताविक उलवणेन तांणी सांगिल्लें की आमी चर्च करत आशिल्ले वेदर फोरकास्ट येता आशिल्ले रेड अलर्ट आशिल्ले पावस येता आशिल्ले ते उठू समची रेड अलर्ट आशिल्ले पावस येवचे उठू समची ते कोणाक की म्हळ्यार तुमकां सांगिल्लें की ह्या तारीखाक ऑक्टोबराक ह्या हेरवट्टा वरद विठ्ठल देवस्थानांत लोकल पावस जाता म्हणून रेड अलर्ट आज ते हांगा पळोवचेक मेळ्ळे। तेनेशीची मस्त लोक हांगाचे व्हॉलंटियर्स शांतेरी कामाक्षी चातुर्मास घडता आशिल्ल्या निमित्तान अनेक लोकांना मस्त रितीन तांणी थंय सेव केल्लो आसा। गुरूल बद्दल भक्ती दवरिल्लो आसा, गुरूल बद्दल विश्वास दवरिल्लो आसा। अनेक प्रीतीपूर्वक जावन तांणी निस्वार्थ तांणी सेव केल्ले बद्दल वैकेची आमी ह्या संदर्भात उडगास करयता। आताची अनेक विषय सांगिल्ले की हेरवट्टांत पहिले अनेक लोक हांगा वास्तव आशिल्ले किंतु उद्योगा खातीर की ना अन्य खंयचेय तरी विशया खातीर आता लोक परगामांत आसाची ना जाल्यार बेंगळूर की मैसूर की मुंबई की अनेक लोक स्थळांतर जाल्ले आसा। आपल्या मूळ गांवांतू लोक कमी जाले आणि भायर चड जाल्ले आसा। त्या निमित्तान गतवैभव कसन आसा ते परतून निर्माण जावका म्हणून न्हू ताणें एक अपेक्षा केली किंतु ते जावका जाल्यार हाका मूल सहकार तुमगेर लागता। कित्याक की म्हळ्यार आमी आशीर्वचन करीत आमी उपदेश करीत किंतु ते एक्झिक्युशन कसन आसा ते तुमगेर हातांत आसा। कित्याक की म्हळ्यार आतांच पळया स्वच्छ भारत सांगल्यार मात्र जायना तू लोकांना ते उपक्रमारी तांगेर योगदान केल्यार मात्र स्वच्छ भारत जाता। तांगेर गांवांतू तांणी कोयर कसले असल्यारी थंय प्लास्टिक कसले तरी हे केल्यार मात्र म्हळ्यार लोकल योगदान असल्यार मात्र ते कसन एक अभियान आसा ते यशस्वी जाता। तशीच हे गतवैभव निर्माण जावका जाल्यार हेरवट्टा लोकाल वैकेची तांतू मस्त एक प्रामुख्यता आसा। तांगेले वैकेच हांतू सहकार महत्वाक लागता तेन्ना मात्र गतवैभव परतून हाडचे काम जाता। विठ्ठल देव हांगाचे आराध्य देव विठ्ठल तो विठ्ठल देव आयिल कित्याक कसले आयिल तो कसन पळोवन तो हे भूमंडलाचेर आयिलो। तुम्ही सर्व लोकांक गोत आसा की विठ्ठल आयिल कित्याक की म्हळ्यार पुंडलिकाल भक्तीक पुंडलीक इतली भक्ती करता आशिल्ली की म्हळ्यार देवाचेर भक्ती आशिल्लीची तेन्हीची ताजे किंता चड भक्ती कोणाली आशिल्ले आवय बापायचेर आशिल्ली। कित्याक की म्हळ्यार विठ्ठल येवन गेलो थंय द्वारार राबिल्लो आसा। विठ्ठल थंय यद्राक येवन राबिल्लो आसा। हांगा पुंडलीक कसन करता आपल्या आवय बापायक सेव करता आसा। देव थंय येवन गेन हे केल्यार वैकेची ताका लक्ष ना। देव थंय यद्रा आसा तरी ताका लक्षांत आशिल्लें कसन आवय बापायक सेव करचे मात्र लक्षांत आसा। तातूंत ताणें कसन केलें एक फातर एक विटा इट्टंगी ताणें उडयलें ताजेर राब तूं म्हणून सांगलें कडे त्याची पंढरपूर जाली। अर्थात विठ्ठल आईल कसले की म्हळ्यार
आबेल बापेल सेव केल्यार पैकीची देव संतुष्टीत जाता म्हणजे कितें ह्याची एक निदर्शन. किंतु आम्ही आजकाल आबे बापेल सेव करचे सोन सोडल्या आणि आम्ही दुसरं आम्ही करत असत. आता हे संदर्भ आयले, विठ्ठल आले, देवस्थाना येऊन पावले, त्यानेशी आबे बापेल विषय ताका संबंधित असा आणि आज प्रकृत आत्तेक प्रचलित कसन चलता असा ताक बैकेची समजावणी नाशिल्ले निमित्तानं ह्या विषय आम्ही करता आसाची. पयर आम्ही एक कार्यक्रमाक गेले. ते कार्यक्रमाक गेलतना एक व्यक्तीनं ताच्या वक्तव्यांत एक सांगितले की चेवडू मस्त शिकता आसाची किंतु खंय चड शिक्षण जाता आसा थंय ओल्ड एज होम चड जाता आसा म्हणून. अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अर्थात शिक्षण चडल्यारी ओल्ड एज होम पैकी चढता म्हणून न्हू ताण सांगचे रीती लास्ट टोटल ताण सांगताना आमकां चड फिगर्स आमकां लक्षात ना, बट ताण सांगताना ओल्ड एज होम टोटल इंडियातूं 700 वयरी ओल्ड एज होम आसाचे. आणि आमगेल्यान तो हायेस्ट लिटरसी रेट खंय आसा तुमकां खंय आसा? केरळांत आसा. केरळा इज द हायेस्ट लिटरसी रेट असेल तसं स्टेट. आणि थंयची 700 ओल्ड एज होमांतूं 257 ओल्ड एज होम खाली केरळांत आसा. ताण सांगचे कसन की म्हळ्यार शिक्षण खंय चड जाता थंय ओल्ड एज होमाचे पैकीची चड जावचे चान्सीस चड आसा म्हणून ताण सांगचे तात्पर्य. म्हळ्यार इतलं शिक्षण घेवन इतलं आमी चेवडवांक शिकून गेलो आमी केलं कसन तर हांगा विठ्ठलू स्वता देवू पुंडलिकानं केलं तसं आबे बापेल सेव पळोवंक गेलो हांग भूमीचेर आयला. आणि आम्ही आशिल्ले तसं प्रत्यक्ष देवता आबे बापे म्हळ्यार प्रत्यक्ष देवता तांगेल सेव आनी कर नाशिची आमी तांकां ओल्ड एज होमांत वचून शेरसीत आसाची. एक लेखान हिंदू संप्रदायांतू ओल्ड एज होम म्हणले ना ऍक्च्युली हे कॉन्सेप्ट ना. हे आता अनेक चॅरिटेबल ट्रस्ट जाता आसाची बाई तुम्ही आमचेर वेके बोट दाखोव येता खंय दाखोव येता की म्हळ्यार पनवेलान स्वाम्यान केलें ना केले बट आमकां वेके दुःख आसा आमी संतुष्टीत ना. तांणी पनवेलच्या लोकांनी येवन विचारतात की अनेक फाउंडेशन केल्लें आसा ऑलरेडी आमी थंय प्लिंथांनी घाल्लें आसा खाली बिल्डिंग रेज करचें आसा स्वाम्यान परमिशन दिल्यार आमी बांदतात. आमी परमिशन दिना म्हण आनी बांदचें नाका ते लोकांक हांगा येवचें नाका. आता ऑलमोस्ट 80 to 90 इनमेट्स आसाची 80 इनमेट्स आसाची. आमी तांकां सांगलें तांणी आयले म्हणून आमकां संतोष ना. तांणी केन्ना 80 to 90 आशिल्ले इनमेट्स केन्ना 0 जाता त्या दिवस संतोषाचा दिवस आसा. दॅट विल बी द हॅपीएस्ट डे. कित्याक की म्हळ्यार 80 लोक थंय आसाची. आमकां कसन दिसता की म्हळ्यार ते हांवें बापेक कसन जाता की म्हळ्यार मस्त रितीचे एक हें आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां सांगता आमी आज एक संदर्भ आयलाय कसं मना आसा तुमकां सांगून सोडटा म्हळ्यार कशी तांकां तोंदर जाता कशी तांकां फील जाता ते तुमकां वेक कळका. 80 लोक थंय आसाचे. चेवडू अमेरिका आसाची ना अन्य खंयचे तरी गांवांत आसाची. केलोपंत कसन जाता की म्हळ्यार त्या वृद्धाश्रमांतू केलो साना चेवडू थंय येताच नात्र कोणे तरीची एक संदर्शन करची कितेरी थंय येताच. तेन्ना ते वयोवृद्ध जे लोक आसा पळय ते साना चेवडू पळोवंक गेलो आमगेल नात्र असल्यार अशी दिसता आशिल्ली की कसन आमगेल नात्र असल्यार ताका तशी घेवन गेन मोग करचे जाता आशिल्ली की कसन आपल्या पांयार घेवन गेन ताका कसन तरी शिकोवेत की कसन असल रितीची फिलिंग येता आशिल्ली. किंतु त्या नात्र खंय आसाची एक अमेरिका आसाची एक खंयच्या दुसऱ्या राष्ट्रांत आसाची. खंयचे रितीरी तांकां चेवडू जाला संतान जाले किंतु ते आज्यांक ना आजीक आपल्या नात्रान मोग तांकां मेळना. तांगेल त्या मनान तशी कसन एक शाप आसा ते फाल्यां तांगेल चेवडूआ लागना. फाल्यां शाप लागलो म्हळ्यार आबे बापेले शाप चेवडूआ लागलो म्हळ्यार कोणा बरखत जाताले.
हे समजून घेऊ का की आम्ही आबे बापेल सेव करचे कितलं महत्वाचं असा, कित्याक आम्ही तशी करता असत. तुम्ही गेल्या तर आम्ही स्वतः बशील असाच, आम्ही उठू सोडून घे नाही आणि तुम्ही आशील सम पळून घेतानाच. तुम्ही गेले असा किंतु तुम्ही पळून घेतानाच एक अत्यंत आमकाही मस्त कष्ट जाता ह्या विषयाचेर उलोवचें. किंतु संदर्भ अशी निमित्तान आम्ही ह्या सांगपाची नाजाल्यार अवकाश ना. असल मस्त विषय असा. दुसरे विषय कसं जाले की म्हळ्यार आमगेल्या पनवेल तुची एक संदर्भ येता. एक 80 वर्षाची बायल मनशी, 80 years old. तिक एक धूव असा. तिक मस्त कसं नाही जायना. म्हणजे एक नर्स दवर का त्यानं मात्र कसं नाही करेल. ती इनमेट जाऊन गेलो आमगेल्या पनवेल आश्रमांत आशिल्ली सेवाश्रमांत कडे आमगेले कोण चेअरमॅन की ट्रस्टीज असा तांणी कसं केलें की म्हळ्यार धुवेक फोन करून सांगले की तुगेले आवेक मस्त वयोमान जाले, 80 वर्ष जाले तिका कुडवो ना, तिका खाऊचे असल्यारी खंय चंपून भायर वचचे असल्यारी कोणेय तरी एकलं जाऊ का नाजाल्यार तिका उबारून खंय व्हरचेक जायना, बाथरुमा जावो ना खंय भायर वचका म्हळ्यार जायना. तू एक नर्साक अपॉइंट कर म्हणून गे न्हू आमगेले चेअरमॅनान तिका रिक्वेस्ट घाली. तुगेले आवय ती हांगा उरो किंतु एक नर्स अपॉइंट कर म्हळ्यार तिका हात धरून गे न्हू कसं नाही तरी करचेक एक उपयोगाक येवो म्हणून. म्हळ्यार आम्ही स्वतः करचेक जायना आणि बायल मनशी एक बायल कोणे तरी नर्स आयल्यार तिका एक आराम जावो, बाथरूमा आनी वचचे असले तिका एक अनुकूल जावो म्हणून गे न्हू आमगेले चेअरमॅनान फोन केले. थोडे दिवस जाले ती बायल मनशी फोन येता. फोन कसं येता की म्हळ्यार ती चेल्ली खंय वता की म्हळ्यार ज्योतिशालेक वता. ज्योतिशालेक विचार गे न्हू त्या ज्योतिशालेक विचार कसं की म्हळ्यार मागेल आवय कितले दिवस उरताली आनी मागेल आवय आनी कितले दिवस उरताली. ती कडे कसं सांगता की म्हळ्यार आमगेले ट्रस्टीजा कसं सांगता म्हळ्यार हांव ज्योतिश मार्गारी आनी पळोवंक घेवन आयला. हांवें एक बरे ज्योतिशाक विचारले. ताण सांगले की म्हळ्यार आनी एक 6 म्हयने बांदता आनी 6 म्हयने कितें नर्सांनी अपॉइंट करता बे म्हणून सांगता. म्हळ्यार असल रितीचे चिंतन पावले आमगेले. असल चिंतन पावल्याचेर आमी कसं तांकां उपदेश करचे, कसं तांकां आशीर्वचन करचे. असल आनी पळयल कुडन आमकां दुःख जाता की पनवेलान तू आमी ह्या सेवाश्रम करून कसं प्रयोजन जालें. आमी चोडवांक खंयची एक वाटेक बेल तशी जाली की कसं म्हणून आमकां दिसता. बट एक लेखान संतोष वेगळा आसा. कित्याक की म्हळ्यार ते आबे बाप म्हळ्यार चोडवाले की सुखान उरचेक जायना हांगा तरी थोडे तरी सुखान आसा न्ही बे त्या एक पळोवंक घेवन आमी एक संतोष आसा. आबे म्हळ्यार चोडवालेक तांकां कसं एक संतोष ना. ते एक संतोष त्या वयोवृद्ध लोकांमध्येच उरून गे न्हू तांगेल मध्ये हे करून गे न्हू तांणी एक जीवन करत आसा न्ही बे ते एक पळोवंक घेवन संतोष आसा. बट कसं घडता आसा ते घडचे न्ही, एक लेखान घडचे न्ही. आज 80 आसा फाल्यां 90 कडे 100 87 अशी वाडत गेले म्हळ्यार आमगेले चोडवान फाल्यां डंपिंग यार्ड जाता. डंपिंग यार्ड जाल्यार कसं प्रयोजन आसा. त्या नेशीच अनेक आयले, अनेक संदर्भ येता. इतलेच एक 85 की 90 इयर्साची एकली वयोवृद्ध बायल मनशी तिक वेगळे एक धूव उरता. तिका अमेरिका वचचे आशिल्ले. तिक अमेरिका वचचे आशिल्ले. तिका विजा आनी उठूंक मेळ्ळे. तीन कशें केलें की म्हळ्यार मुंबईन तूं आमगेले पनवेलान तूं सेवाश्रम आसा म्हळ्यार कितें तिने आपल्या आवेक घेवन गेलो हांगा राबोवची वेवस्था करचें हांगा आमगेले ट्रस्टी मेळ्ळा. आनी ती बायल मनशी आमगेले ट्रस्टीलेक उलयतना ट्रस्टीक सांगता कशें की म्हळ्यार मागेले आवय आसा आनी हांव 6 म्हयन्या कितें हांव अमेरिका वता. तुमी 6 म्हयन्या कितें तुमी पळयाची म्हणून 6 म्हयने कितें तुमी पळयाची म्हणून सांग. कडे हाण परतून प्रश्न विचारले तू खंय वत्तर म्हणून. ना हांव अमेरिका वचचें आसा सो त्या निमित्तान हांव आवयक हांगा हें करून हांव अमेरिका वता म्हणून तीन सांगले. कडे ताण विचारले
तशेंच तू तुगेलो अमेरिका कित्याक घेवन वतना? केन्ना तुगे कितेर तू केन्ना विजा घेवचें जाता, तुगेले आबे कितेर तुका विजा घेवचें जायनाशिल्लें? म्हणून ताण परतून प्रश्न घाले. तिगेले कसले उत्तर ना तिगे कडेरी अनेक सायडाक तुलेन तिची आवय आमगे ट्रस्टीसाक हात जोडता आसा आनी उरले नाकाची आनी म्हाका हांग सेर्सियाची म्हूण आनी उरले नाका तुमी हात जोडून घेवन सांगता. आतां त्या ट्रस्टीसान कसं करता 90 वर्ष जाल्या तिका कशी पळोवची आमी? तिका बसचें जायना, उठचें जायना, कशी आमी हें करचें? ती हात जोडता आसा आनी ट्रस्टीज आमगेले घेवन गेलो परमिशन विचारता की आमी एज लिमिट घालका, म्हळ्यार 70 की 75 एज लिमिट आनी 80-90 जाल्या नंतर हांड घालताच हांगा. आमी कशी पळोवचें? तांकां उठचेक जायना, व्हीलचेरार होडका, बाथरुमा प्रॉब्लेम जाता, खावचेक जायना, तांकां स्पेशल फूड करका, चपाती खावचें जायना, मोव फूड कसले तरी करून दिवका, कशी करचें? स्वामीन एज लिमिट घालका. कडेरी एज लिमिट घालका म्हणून कॉन्ट्रास्ट आयलो तोची सांगता ते केलो लोक येताची आनी हात जोडताची हांव खंयचे रितीर हें करचें, खंयचे रितीर ना म्हणून हांव खंयचे रितीन सांगचें? म्हाका स्वता 85 वर्साचें आवय आसा आनी हांव ते 90 वर्सां आवय खंयचे रितीर ना म्हणचें हांवें? ते हात जोडसून घेवन हें करता, प्रार्थना करता आसा अशी म्हणून घेवन ती हें करता. म्हळ्यार असल एक संदर्भ, असल एक सिच्युएशन आजकाल पळोवचें मेळता आसा. किंतु मुखावेल दिवसान तू मुखावेल जनरेशन आपल्या आवे बापे कितेरी मस्ततानी एक अवकाश कोण दिवका. एक संदर्भ अशी एक येता की शेवडूवाले बुद्धी कशी उरता आनी म्हालगड्याल बुद्धी कशी उरता म्हणून एक सांगता तुमका. एक वयोवृद्ध जाले तसले एकलो म्हणतारो वयोवृद्ध जाले आनी घरान तू ऑफिसाचें काम करत उरता तेन्ना हो म्हानदार कसं करता की म्हळ्यार पदे पदे आपल्या पुताक हात आपूण घेवन हें कसलें म्हणून विचारता आशिल्लो. पदे पदे कडेन ताण सांगलें की हें कावळो म्हणून. एकदा सांगलें, दुसरे पंत आनी परत हात हें करून घेवन हें आनी कसलें म्हणून विचार. तुका सांगलें न्ही हांव आतां तें कावळो म्हणून घेवन जाल्यार आनी थोडे वेळ जाल्यार आनी परत हाता आपूण घेवन आनी परत डिस्टर्ब करून हें आनी कसलें म्हणून विचार. ना हें आनी परत कावळो म्हणटा. चौथे पंत आनी परतून हात आपण हें कशें म्हणून विचार. कितलें पंत तुका सांगता, एकदा सांगल्यार अर्थ जायना हांवें, कावळो म्हणून सांगलें तूं कळना हांवें म्हणून सांगता. म्हळ्यार थोडे एक आवेश भरीत जावन घेवन सांगता. कडेन तेन्ना बापूय सांगता तूं केन्ना सान आशिल्लो पळय, तुका केन्ना ज्ञान नाशिल्लें पळय, तेन्ना तूं वयके म्हाका अशी विचारता आशिल्लो हें कसलें, हें कसलें, हें कसलें. तुका ज्ञान ना किंतु तेन्ना हांव केन्नाही आवेश करून घेवन तुका केन्नाही हांव कोपून घेवन सांगिल्लें ना की हें तूं कित्याक पदे पदे विचारता आसा. तूं सान आशिल्लो, तुका ज्ञान नाशिल्लें, तूं पदे पदे विचारता आशिल्लो हें कसलें कसलें म्हूण. किंतु हांव केन्नाही कोप करून घेवन तुका सांगिल्लें ना. किंतु आज तोची चलो बापसून 4दा विचारलें ताका कोप येता. म्हण कसं चुकलें, समाजांत कसं चुकलें हें आमकांय कळटा. शिक्षण इतलें दिलें आवय बापेन की आवय बापेकची आजी पळयता ना जाय. कित्याक की म्हळ्यार फ्रीडम तितलें दिल्लें आसा, तितलें तुमी अवकाश कोण दिल्लो आसा आनी तें फ्रीडम चड दिल्लें आज हेवटूचे आमी पळोवका पळय, हेवटू परिणाम तुमी भोगता पळय. आतां हें भोगून वचचें कसलें जावं हें भोगून काडटा. मस्त लोकांक कशी जाता आसा हें भोगून काडटा पळय. हाका आनी उपाय ना. कित्याक की म्हळ्यार ऑलरेडी तांकां तितलें शिक्षण दिलें, तांकां तितलें हें केल्लें आसा. आतां खंय आमगेल्या हाता कंट्रोलांत येताची. गिडवागी बग्गतू मरवागी बगीते म्हणून घेवन आसली. साना आसतना तांकां शिक्षण दिवन घेवन आमी हें करता बीन आहा. म्हालगड जाले नंतर कशी तांकां आमी हें करचें. एक संदर्भ अशी येता, एक घरांत तू 4 लोक उरताचे. आवय बापाय पुतू आनी आवय उरता. ते चल्याल आवय उरता. म्हळ्यार आवय पुतू म्हळ्यार त्या आजी नात्र एकलो नातू आवय आनी बापाय अशी 4 लोक उरताचे. मस्त श्रीमंत, मस्त म्हळ्यार मस्त श्रीमंत, आगर्भ श्रीमंत
कसं करचे की म्हळ्यारी जेवणा बशिताय जेवणा बशिलताना पुत्ताक आवेक आणि बापसूक रुपयात आट आणि वयोवृद्ध जाऊन गेले असेल तसं आवेक तांका कसं की म्हळ्यारी तांब्यात आट दवरचता हे नातवान पळेल ताण विचारले की आम्ही तीग लोकांक रुपयात आट असा आजी कित्याक तांब्यात आट म्हणून त्यांना त्या तुवानी विचारलं का तुक रुपयात आट असणे तू जेव्हा म्हणता सुमार दिवस झाले आणि तो एक रुपयात आट बापसूल एक विचारता तांब्यात आट एक विचारता आणि आपल्याला एकदा वर घेता त्यांनी बापूस विचारता तुक जेवणाक केन्ना रुपयात आट असा आणि कित्या तांब्यात आट जाऊ का म्हणून फाल्यां तू मानदार जात न्ही तेन्ना तुक दवरची कितें म्हण फाल्यां तू मानदार जात न्ही बे तेन्ना तुक हे तांब्यात आट दवरचें म्हण अर्थात सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यारी तुम्ही करचे तुमगे नात्र पळयतच आणि तुम्ही कशी केले फाल्यां त्याची रिपीट तुमकां वैके जाता म्हणले कुड आसता बरें घ्या हांव मागेल बापसूक ना आमगेल आवेक हांव अशी ट्रीट केल्या रे फाल्यां तुमगेल चेडूं तुमकां वैके अशी ट्रीट करता तर कोण आमी सांगचे हेचीच की म्हळ्यारी केन्ना तुमगेले हातांत आसा आवे बापेक केन्ना सेव करता आसतना भागी तुमकां आसा तुम्ही त्या कर नाशी तुम्ही आपल्याला जीवन जावका म्हणून तुमीची कष्टात हांग घेता आसाची केलो लोकांक तू जन्मा येतना आवे बापेक पळेल नाची केलो लोकांक आसाची पळयता नाची केलो लोकांक सेव करका म्हणून आसा तर अवकाश ना असे अनेक रितीचे आसा केन्ना तुमकां अवकाश मेळ्ळे देवान केन्ना तुमकां भाग्य दिलें आवे बापेक सेव करचेक तुम्ही तंतुल्यान वंचन करून घ्या नाशीची तांगेर सेव करचेक तुम्ही चड अवकाश कोण दिवका आमी मस्त आमकां केलो पंत दिसता की तुम्ही कशी चेंज जाता की म्हळ्यारी बेंगलोरांत आसतना पॅकेज पळयता तुम्ही आमी स्पश्ट सांगताचे म्हळ्यार पॅकेज पळयताचे हे कंपनी 10 lakhs पर एनम आनी कंपनी स्टार्टअप कंपनी 15 lakhs पर एनम आनी खंयची एक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सार वर्क करता 20 lakhs पर एनम तुम्ही खंयची चूज करता सांगा आमकां 10 चूज करता की 15 चूज करता की 20 चूज करता की खंय चूज करता तुम्ही ऑप्शन खंयचे 20 चूज करता कित्याक कित्याक की म्हळ्यार चड मेळटा पयशे थंय चड मेळटा थंय तुम्ही वताचे किंतु त्याची जी गायत्री मंत्र 108 करता म्हळ्यार त्या पॅकेज चड जातले तुमगेले त्या जायना 108 आशिल्ले 50 नाकार येता 50 नाकार आशिल्ले 28 येता 28 आशिल्ले 10 येता त्या पॅकेज कमी जायत आसा हे पॅकेज वाढत वता आसा आणि स्वामीला घेऊन प्रार्थना करता आसा की आनीक चड जावका म्हणून आम्ही आता कशी सांगचे हांवें बापूल सेव करचे ना गायत्री मंत्राचे पॅकेज कमी जायत आसा कित्याक की म्हळ्यार 20 लाख मेळ्ळे तो सकाळी 7 घंटे ऑफिस यो म्हणटा 7 घंटे ऑफिस येवका म्हळ्यार हांव 6 घंटे उरका 6 घंटे उठून घेवन 108 गायत्री मंत्र म्हळ्यार खंय टायम मेळटा 10 म्हळ्यार पुरो कित्याक की म्हळ्यार सांगले 10 तरी कर पुता म्हळ्यार न्ही 10 करता पॅकेज कमी करतले ना अशी जाली आज परिस्थिती धार्मिक विषय कमी करत येता आसाची धार्मिकाचे पॅकेज वाडेनाचे पयर कोण की आयले की आमी 1.5 दिवसाची गणपती करता आसाची त्या आनीक कमी करचे जात आनी कशें कमी करचे आमी 1.5 दिवस टोटल 365 डेज आन तू एक 1.5 दिवस वेगळे ते गणपती कितें अवकाश करून दिवचे जायना म्हणून आनी कितले कमी करून दिवचे आमी भागी तुम कुठू चड जावका किंतु गणपती परत आनीक कमी जावका के गायत्री आनीक कमी जावका के आनी कसन कमी जावका तुमका बाकी उठू चड जावका हे उठू कमी जावका सो आम्ही जी इम्बॅलन्स केल्या आणि आम्ही जी भोगता आसाची हे एक लक्षात घ्या तुम्ही जी इम्बॅलन्स केला आसा आणि उठू लोकांक दोष आसा आम्ही कोणाक बोट दाखयनाची उठू लोकांक दोष आसा कित्याक की म्हळ्यार आम्ही जी चेडवांक तितलें प्रोत्साहन केलें आम्ही जी चेडवांक तितले फ्रीडम दिले आता आमकां उलोवचे पैकी जायना कसले उलोवचे गेले म्हळ्यार विपरीत करून घेताचे असल अनेक रितीचे आमकां आयकुचेक मेळ्ळे नाना रितीचे समाजांत अनेक रिती जाता आसा आनी एक मात्र उपाय म्हळ्यार सर्व लोकांक सहकार
सर्व लोकांना आपल्याला चौडू अंक शिक्षण दियाच, आम्ही दिनाका म्हणाच, किंतु नैतिक मौल्यपैकी तिथले चढ दी, मॉरल व्हॅल्यू तिथले दिया. आबे बापेला कसं एक कर्तव्य असा त्या तुम्ही दाखवून द्या. एक पंथा अशी झालाय की दंपतीमध्ये झगड चाल जाता, होड मुळे होड झगड चाल जाता की मागेल पुतू ह्या स्कुलान शिकता, मागेल पुतू आबेल मनात कसं की म्हणा मागेल पुतू CBSE शिकता, बापसूल मनात मागेल पुतू स्टेट बोर्डान शिकता, CBSE स्कुलात हंग घालता म्हणा बाहेर सांगता, बाप पुजो ह्या स्कुलात शिकता म्हणून तो सांगता. दोघी लोक झगड मारून येत असतात दंपती. ह्या झगड मारच्या ऐकून प्रत्येकाच घराक ऐकलं तो येऊन विचारता की त्या झगड मारता असा तुम्ही म्हणून कसं झाल्या म्हणून ना अशी मागे चल ह्या जल हांव ताक थंय घालते अशी तशी म्हणून कडे चल काही असं म्हणून आणि क जन्म आईला म्हणते आणि क चल जन्माका आईल ना. आता डिबेट स्टार्ट झाला की मागेल चल थंय बता, मागेल चल हांग बता. अरे बाबा तो जन्मा खाईल ना पाप तानाने का जग पडेल ना. तुम्ही आबे बाबा आता स्टार्ट केलंय की ताका ह्या स्कुलांत घालाय, ताका ह्या स्कुलांत घालाय, ताका ह्या शिकवूया, ताका ह्या करे. अरे बाबा तो जन्मा तरी येऊ का की ना. म्हणजे अशी रीतीच आमच्या मेंटॅलिटी झालाय. शिक्षणाबद्दल तिथला आम्ही प्रामुख्यता दिलाय. आम्ही धार्मिकतेबद्दल किती प्रामुख्यता दिनाच केना आलोचन केलं बे की 8 वर्ष झाल्यानंतर 5 वर्ष मठ शिकोवचे घाल्या म्हणून गेलो खंय तरी प्रेरणा जातवे तुमका ना. CBSE घाल का, एज्युकेशन ह्या कर का. आता सकाळी आता स्टँडर्ड 1 to 2nd स्टँडर्ड लोकांपैकी कोडिंग क्लासेस आयले, ऑनलाईन कोडिंग क्लासेस आयला असा. नवीन नवीन तरे शिक्षण प्राप्त झालं असा. किंतु बाकीच्या आमच्या धार्मिकता कसं नसा त्या मस्त कमी जायत असा. आणि हाजी रक्षण स्कूल येऊन घेऊन करणं, स्कूल येऊन घेऊन करणं हाजी रक्षण आबे बापाचेरी असा जबाबदारी. आणि दुसरे विषय कसं की म्हणाली पहिलं होड कुटुंब आशिले. होड कुटुंब असताना मस्त लोक चोडूवाचेर हे करता आशिले. कसं की म्हळ्या एकलो आजी घेऊन गेन वरता ताका देवस्थाना घेऊन वचे ना, आजीन तरी कसं स्तोत्र पाठ करू सुचे ना, भजन कसं नाही तरी व्हरचे अशी एक परिपाठ आशिले होड कुटुंब असताना. आता उरचे 3 लोक एक पण तशी झाला. आज इथले स्ट्रेसफुल लाईफ झाले की म्हणाली एक सानाचेर होता 3 लोक उरचे आबाई बापूस आणि पूत 3 लोक उरचे. तो बँगलोरान उरता सानाचेलो तागेल कशी की परिस्थिती म्हणाली चल्ल्यानं उठची किंता पहिले ताणे ऑफिसा बाहेर सरचे सानाचेलो चल्ल्यानं उठची किंता पहिले हान ऑफिसा बच्चे आणि चल्ल्यानं निदल नंतर तो घरा येऊचे. चल्ल्या निदल नंतर हान घरा येऊचे म्हणजे तिथं लेट नाईट वर्क आणि कोण घेऊन येऊचे. म्हणाले बाप सुखतान पळेले की नाही. एक दिवस कसं जात की म्हणाली रात्री हाणे निश्चक वेळ जाता, रात्रीक हा निश्चक वेळ जाता आणि हो हागेले द्राक येता. त्यानं हो पूतू आबेले जाऊन हो कोण म्हणून विचारता, हो कोण म्हणून विचार. इतलं स्ट्रेसफुल लाईफ चाल हाशी विषयनी इतलं स्ट्रेस असा. इतला मी धावता तासाची की म्हणाली आमच्या 14 पैकी आम्ही टाइम देतानाच केन्ना आम्ही 14 टाइम दिनाची तंग संस्कार कशी येताले, तंग संस्कार या ना जाल्यार ताणे आबे बापेल सेव कशी करताले. सो कोणाला चूक जाता असा, फॉल्ट कोणाला हे तुम्हीच पळोवन घेऊ का. बँगलोरा गेल्यार सकाळी आम्ही अनंतनगरा बतासाची एक दिवस डिसेंबरांतू आम्ही अनंतनगरात ओपनिंगाक गेले. आम्ही बतासाची हंगा इन्फोसिस की एक कंपनीचे बसीस तांका ट्रॅव्हल करून गेले वर्ष किती येतासच प्रत्येक खिडकी पळयला ओट्टू लोकांना मात तशी न्हिदल्याची ओट्टू लोक न्हिदल्याची कित्याक की म्हळ्यार तितलें स्ट्रेसफुल जीवन तांकां न्हिदच्याक टायम मेळचे ते बसार खरेची हास्य दिसता. बट तांकां कोणाक विचारलें तुमगेलें काम कशें की म्हळ्यार सकाळ 7 घंटे वचका मध्ये बँगलोर ट्रॅफिक सांजे 7 घंटे येवका. टाइम खंय आसा, टाइम खंय आसा तांकां. आज काल अशी जालें की म्हळ्यार श्राद्ध
भाईच्या दिवसात श्राद्ध असं म्हळ्यार ना म्हाका कसली अपॉइंटमेंट आसा अमावास्ये करें म्हणटा म्हळ्यार तितलें लायटली घेता आसाचे इवन आबे बापेल श्राद्ध ताकवैक आमगेले टायम ना वर्षा एकदा येवचें वर्षाक आउट ऑफ 365 डेज एक दिवसाक मात्र येवचें तें श्राद्ध आनी त्या डेट तुमकां पयले गोत आसा इतलं गोत आसून वेकेची आमी कसं सांगता की भटमामा सांगून त्या दिवस आमान्य करे आनी अमावास्ये दिवस करे म्हणटाचे इतलं लायटली घेता आसाचे किंतु तुमकां खरें सांगता म्हळ्यार केन्नाही आमी श्राद्ध तिथी चुकोवची न्हय खंयचे तर अनिवार्य परिस्थिती म्हळ्यार अनारोग्या विशय जावो सूतकायन विशय जावो ना अन्य कसले तरी विषय असल्यार मात्र त्या मुखार सुवेत म्हणून सांगलें बी ना हा तुमकां अनुकूल आसा तेन्ना तुमी करना जाल्यार कित्याक म्हळ्यार त्या दिवसांनी पितृलोकांतल्यान येताचे पिंड घेवचेक येताचे तुमी पिंड दवरता न्ही ते ग्रहण करचे कितें तुमगेले द्वाराले आयल उरताचे आनी तांणी येवन गेलो तुमगेले घरा येद्रा आसाची आनी तुमी पिंड प्रदान करना म्हळ्यार तांगेले अनादर केली तशी जायना तांगेले अनादर केल्यार परत त्या शाप तुमकां लागले न्ही सो तुमी जी तुमगेल्या पांयाक तुमी मान घेतल्यार हाका परिहार कसं करचे फाल्यां संतान जालना फाल्यां जॉबांत कश्ट जाता आसा कोणकी म्हाका अशी करता आसा कडे तुमी येवन गेले सांगता कडे ज्योतिश मार्गान गेल्यार तुमी श्राद्ध करनाची तुमी नागदेवाक पावनाची जटका तुमगेले सेव पावना मूल देवाक तुमगेले सेव पावना तुमगेले एक सालिग्राम आसा थंय तुमी पावनाची असे लुटू विशय भायर येता तुमगेले तुमकां गुरु मनस्ताप आसा गुरु दोश आसा कडे येवन धांवन येताचे पयलीं धांवन येनाची पयलीं पॅकेजा मातशी धांवले कडे पॅकेज कमी जायता येईल कुठं हांग धांवन येले कडे हे पॅकेज चड जाता सालिग्राम नवचंडी कडे जटका हे उठू चड जाता पॅकेज त्यातून आमी सांगता आसाची की कसन धार्मिकता आसा ताचे किंता चड सुख आनी खंयचेय ना आज आमी चड उलयले सारखे दिसताले किंतु कसं मन अंत आशिल्ले आमी हे सांगता म्हणून आशिल्ले ते सर्वय तुमगेल्या तराक आमी अभिव्यक्त केले केलो लोकांक थोडे स्वामीन कठोर उलयले म्हणून दिसताले किंतु केलो पंत कठोरता जावका पडता कित्याक म्हळ्यार असल आनी पळोवचें आमकां ही जायना आनी उपदेश आज आमी हेरवटा आयच्या दिवसा केले आनी परतून हेरवटा केन्ना ताची केलो उपदेश करताचे हे गोत ना बट तुमकां आज विषय कळला तुम्ही चौडवांक दिवसा उपदेश करेत तुम्ही दिवसा उपदेश करेत आम्ही आज एक दिवस मात्र केले आउट ऑफ 365 डेज आज एक दिवस मात्र उपदेश केले आणि कितले दिवसान आम्ही हांगेताची आमकां गोत ना बट तुमकां आज विषय कळला आसा तुम्ही तुमच्या चौडवांक प्रेरित करेत तांकां तुम्ही शिक्षण दिवेत तांकां थोडे तरी कसा पयले काळांत कशें शिकपी म्हळ्यार आवे बापे वैके उलोवचेक मस्त तोंदर जाता आशिल्ले तोंदर म्हळ्यार भंय दिसता आशिल्ले बापसुले कशी सांगता मस्त भिता आशिल्लो तो चल्लो खंय तरी भायर खंय तरी वचका म्हळ्यार तो कसो करता आशिल्लो म्हळ्यार आपल्या आवेक सांगता आशिल्लो आवेक सांगून ती आवे वैकेची बापूस केन्ना जेवणा बशिल्लो उरता तेन्ना सांगता कित्याक म्हळ्यार खाता ना कसो उलोवचेक जायना ना जाल्यार ते उठू प्लॅनिंग ते उठू प्लॅनिंग बायलेक वैके गोत आसा बामणाले केन्ना उलोवका म्हणून कडे तो सांगता सायबीणी एक घास जेवण करचें दी म्हणून कितें म्हळ्यार तेन्नाची बायल कसन विशय आसा तेन्ना सांगताच की चलो हांग बच्चे आसा ताका एक अवकाश दिवका म्हणून अडना तूं पळोवन घेवका अशें म्हणून सांगून घे अशी परमिशन तेन्ना काला परमिशन म्हळ्यार अशी आशिल्लें आतांची परमिशन तशी न्ही व्हॉट्सअपार हे करता तो सेंड मी 50,000 रुपीज म्हणून बापूस UPI पेमेंट आराम करून सोडता तितलो सुलभ जाय म्हळ्यार किंमत कमी करत आसा एक रिस्पेक्ट कसं आसा आजी चल्लो आपल्याला बापसूल खांद्याचेर हात घालतास पहिले तो चिचलो बापसूल पांया उरता आशिल्लो आजी बापसूल खांद्याचेर हात घालतास म्हळ्यार तितले ससार जाले चेल्ल्याक आनी बापसूल संबंध ससार करून घेतिल्लो आसा कित्याक म्हळ्यार मोग तितलो वाडिल्लो आसा कसं आमी सोवचे ना मार चंतू नाची ना आता हात आपूडचे किंता पहिले रडतो तो आपूडचे किंता पहिले रडतो तो ताका सवचे वैके जायना ताका सवचे वैके जायना कोणकी तुका सवलें तूं गाड्डव म्हणून गेलो हांव गाड्डव जाल्यार म्हाका जन्म दिलो बापूस कसं तर तो वैके गाड्डव म्हणून सांगेना ताका सवचे वैके जायना गाड्डव म्हणून गेलो तुका सवचे वैके जायना तसंच तरी परिस्थिती आहे आज आमी इतले सांगताची गतवैभवा विशय सांगी म्हळ्यार कितें हे उठून भायर पडलें मुखावेल दिवसान तूं हे एक
कसं एक कुटुंबाचे प्रीती असा विश्वास असा लोकांना एकत्रित उरचे ना धार्मिक कार्य कसं नसा ते अनेक अभिवृद्धी करता आम्ही ह्याची अपेक्षा करताची आज अनेक लोक आज हांगा उपस्थिती आईल बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची तुमच्या जीवनांतू तशी तुमगे करत असलेल्या उद्योग व्यवसायांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आम्ही मंगल करीताची श्रीकृष्ण अर्पण वस्तू जय